हॅलो गोंयकार, कशे आहात तुम्ही? होपफुली सगळे बरे उरतले. आणि आजची रेसिपी हा फरसाण, चकना, बॉम्बे मिक्स आणि मिक्सचर. कितले तरी नाव आहे वस्तू. आणि हे वस्तू सगळेच जण आम्ही खातात. व्हिडिओ पळयात आणि ताजे करून खायात. हे सगळे वस्तू आम्ही करून घेऊया. पळोवपाक खूपशे दिसता आणि ताका बरेच टायम लागता. तर हे करपाक जे जे सामग्री जाय ते हांगासर आसा. तर हे सगळे सामग्री जाय आमकां. हे सगळ्यांच्या घरान उरतात. हे सगळे प्लेटी आणि हे वस्तू. सगळ्यात पयलीं आमी पीठ चाळून घेवपाक जाय. हे पापडी करून घेवया. अजवाईन, मीठ, तेल आणि पाणी. ग्राम फ्लावर, चण्याचे पीठ. चण्याचे पीठ आमी बरे गाळून घेवपाचे, चाळून घेवपाचे, कितें कचरे बी उरपाक शकता. अजवाईन आमी अशें चिड्डून मुड्डून घेवपाचे, ताका बरे वास येता तेतून. अजवाईन घालचे पडटा. चण्याची कसले वस्तू करता जाल्यार. हे मीठ घातले हे भितर. तेल आणि एका विस्क करून घेवया. आता घालया उदीक. चड बी घालनाकात. आता पळयात सारखे पळोवन घ्या कशें आहा. हे भाशेन पीठ आमचे रेडी आसा. आता हांव कितें करतलो, हातीक मातशी ऑयल लावन घेतलो ताकी हातीक मातशें तेल लावन घेवया. नाजाल्यार हातीक चिपकतले आनी मातशें बेजार येतले. ताका लागून बरें अशें एकाय मातशें तेल लावन घेवया. एकाय मातशें तेल लावन घेवया, नाजाल्यार एका सगळें चडशें पीठ वयतलें. आनी हे पापडी प्लेट घेतला हांवें. मातशें पातळ आसल्यार बरें जाता त्यो. हे भाशेन सगळ्यांक तेल लावन घेवया आनी एकाय बी हांगासर लावया तेल. ताजे तेल घेवया पयलीं, कारण आमकां खुबशे वस्तू करपाचे आहात. सगळ्यांत पयलीं आमी करया पापडी. तेल बरें गरम जाले उपरांत पापडी सोडपाचे भितर आनी एक पात ते बुडबुड बुडबुड जावपाचे बंद जाले म्हणटकीर समजपाचे आपणाची पापडी रेडी आहा. ताजे आनी क्रिस्पी उरतले, एकदम मजेशीर लागतले खावपाक. तुम्ही ट्राय करचे. हे जाले आमचे पापडी रेडी. आता बुंदी करया. मीठ घालपाचे. बुंदी सगळ्यांक इजी. पाणी, उदक, आणि असले कोलेंडर घेऊन ताका सोडपाचे. छाननी देखून घेतलं जाता. मातशे होल असलेले कसले वस्तू घेतल्यार तुमचे बुंदी जाले. बुंदी सगळ्यांक सोप्पे करपाक बुंदी. हे आमचे बुंदी रेडी जाले. तर आता आम्ही करूया बॉम्बे सेव. टर्मरिक पावडर, चिली पावडर, सॉल्ट मिक्स करून घेऊया बरे. उदक, बरे दाट जावपाक जाय. हे भाशेन हे पळय आमचे सेव आता तयार जातले. हे मातशे त्रास जाता काडपाक, कित्याक बारीक आहा न्ही सेव, ताका लागून मातशे गुणोवपाक मातशे डिफिकल्ट जातले, पण वस्तू तुमकां एकदम बरे मेळटले. बरे टेस्टी, नायस आनी क्रिस्पी म्हणटा पळय तशें एकदम मेळटले तुमकां जाय ते भाशेन. हे जाले आमचे बॉम्बे सेव. आता करूया तिका घाटी. सॉल्ट, मीठ, मिरी, बेकिंग पावडर मिक्स करपाचे आणि उगडास दवरा. आणि तेल घालया आता. आणि घालया उदक घालून बरे मिक्स करून घेऊया. आणि हेतून हळदी पीठ घालप ना. हळदी पीठ घातले
टेस्ट चेंज जाता आणि कलरूय चेंज जाता. ते खावपाक तुमकां टेस्टी मेळपाना. ताका लागून हे सगळे घालनाकात. चिली पावडर घालया. तिका गांठया करपाक चिली पावडर वयतले. आणि हे आमचे तिका घाटयाचे मिजान प्लास. हे बरे तांबडे तांबडे बरे दिसता पळोवपाक. म्हाका अशी चिलीवाले आवडटा. एकदम क्रिस्पी जातले आणि बरे टेस्टी जातले. तुमकां जाय त्या हिसपान तुम्ही चिली घाला. जाय तितले जितले तुमकां स्पायस जाय त्या हिसपान तुम्ही चिली घालपाक जाता तुमच्यान. मिरसांगी पिठो. हे आता दुसरे गाठी चिली घालनासतना करपाचे. ऑइल हे पापडी करूया. दुसरे टाईप पापडी अर्धे अर्धे कट करून वेगवेगळे व्हरायटीचे पापडी करपा जाता. हे 2-3 तरेचे केला. आणि हे दुसरे भाशेन पापडी. तातून जाय ते गियर घालून हे करपाक जाता. तसले जाय तसले प्लेटी घालून आमकां जाय त्या भाशेन ताका शेप दिवं येता आमकां. हे सगळे ते आता आमी मिक्सचर करपाक आमकां कितें करचें पडटलें. आता हेज्या वांगडा मिक्स करपाक आमकां कितें कितें जाय तें करून घेया. सगळे आमी हेतून तोडून मोडून घेवया. आवाज ऐकला तुम्ही कितले बरे क्रिस्पी टक टक कार 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 करून आवाज येवपाक लागला. ताका म्हणटा एकदम ताज्जे आणि तुमचे वस्तू एकदम परफेक्ट झालेले आहा. आवाज ऐकात पळया कितले कुटूक 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 एकदम ताज्जे. हे सगळे आमी मोडून मिक्स करून घेवया. सगळे जितले जे कितें केला ते. आणि तेज्या उपरांत बाकी कितें करपा जाय तें करून घेवया. हे बुंदी मिक्स करया. आता हे सगळे वस्तू फ्राय करून घेवपाक जाय. फोव, भिकणां, करीपत्ता, मिरसांग्यो फ्राय करून घेवया. रोखडेच जाता ते. बरे कलर येवपा जाय. हे जाले मिरसांग रेडी. भिकणां रेडी जाले आमचे. आता हे कॉर्नफ्लेक्स घेवपाचे. गरम गरम तेलान बुडोवपाचे काडपाचे. हे जाले एकदम क्रिस्पी कॉर्नफ्लेक्स रेडी. त्याच भाशेन भिकणांय करून घेवपाचे. करीपत्ता, फोव, हे जाले आमचे दुसरे वस्तू रेडी. इल्ले चिली हे लांब कातरून घातला आणि बरे स्पायसी जावपा लागून. कित्याक आमकां स्पायसी म्हटल्यार बरे टेस्टी लागता आनी स्पायसी ना जाल्यार टेस्टी लागना ते. हे भिकणां बी अशे बरे फ्राय करून घेवया. रोस्ट जाल्यार रोस्ट बी करपा जाता तुमच्यान. आता हे सगळे वस्तू ते शेवचुडान मिक्स करपाचे आणि एका आमचूर, चिली पावडर आणि मिरसांगे पावडर घालून एका मिक्स करपाचे. आणि घालया मीठ. घालया. हे जाले. हेजे भितर घाला बेगीन आणि मिक्स करून घेवया. नमक, टेस्ट बरे येतले. आणि जर तुमकां जर मातशें तितून गोड टेस्ट जाय जाल्यार साखर ऍड करा. म्हाका ते साखर नाका. म्हाका स्पायसी जाय पडटा. हेतून तुम्ही इल्ले साखर ऍड करा. तुमकां मातशें गोड आणि तिखट लागतले आणि मजेशीर लागतले खावपाक. पळयात इट्स क्रिस्पी. ताज्जे आणि कटकटीत. आवाजाचेर तुमकां कळटा कितले सुंदर दिसता पळोवपाक. आणि
एकदम रुचीक लागता रे. घरान केल्ले फ्रेश बाजारान कसले मेळटा कसले ना सगळ्यांक खबर आसा. घरान करा आणि असले ताजे वस्तू व्हिडिओ जर आवडत लाईक आणि सबस्क्राईब करा आणि बाकीचे फ्रेंड्स अँड फॅमिलीकूय दाखवया. मेळया दुसरे व्हिडिओन आणि कितें तरी नये करया. तेन्ना पर्यंत देव बरें करूं.